बेकार तरणाट्यांक बेकारी भत्तो दिवचो भोमा राष्ट्रीय महामार्गाचे सरकारान दिल्ले प्रेझेंटेशन खंय चुकीचे ग्रामसभेत थाराव. अलायनमेंट दाखोवचो आनी जो आमकां पयलीं दाखयल्लो तो सारको अर्दुगुडो दाखयल्लो सारको दाखोवना तो दाखोवचो. बेकार भत्तो हांव तेजेर कांय एक्सप्लेन करूंक शकना. ग्रामस्थान डिमांड केला, ग्रामसभेक डिमांड करपाचो ग्रामस्थाचो हक्क तो, तेणी हक्क आपलो दिला. म्हाजो काम आसा गोवोरमेंटा पर्यंत पावप, दिवप ना घेवप हें गोवोरमेंटान चिंतप न्हू. ह्या रस्त्याची कांयच म्हायती पंचायतीकूय पावलेली ना आनी लोकां पर्यंतूय पावलेली ना. आनी जे डेमॉन्स्ट्रेशन जो काब्राल जो सीएम डेमॉन्स्ट्रेशन काय प्रेझेंटेशन केलें तें डेमॉन्स्ट्रेशन प्रेझेंटेशन हें दाखयल्लें ना, सविस्तर दाखयल्लें ना म्हणून तेणी मान्य केला. जो रिपोर्ट ते डेमॉन्स्ट्रेशनाचो तांकां येयला तो सविस्तर फॉल्स आसा. बोगमाळो ग्रामसभेत हाऊस टॅक्स वसुली वेल्यान बोवाळ. दर्यादेगेर रावप्यांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन जावचे म्हूण थाराव. इश्यूज रेस करता. सो तेच्या कडेन आमकां एक पॉयंट दिलो. तेणेन एक टॅक्स असेसमेंट म्हणून आमी केला. टॅक्स असेसमेंट म्हटल्यार कितें 2023 लास्ट इयर आमी असेस करपाक सोदताले. त्या गांवा भितर अशे वेरियस स्ट्रक्चर्स आहा ते ओल्ड रेटी प्रमाणे तांकां असेस केला. आतां ते स्ट्रक्चर कशें आहा, फॉर एक्झाम्पल कोण 50 रुपया हाऊस टॅक्स दिता, तेणी 50 रुपया घर मोडून आतां ग्राउंड प्लस 1 जाला, स्लॅबाची घर आसा, तेजेरूच बंगलो जाला. सो असेसमेंट आमकां टॅक्स येवपाक जाय हें आमकां नजरेक येयलें. तेच्या उपरांत आमी लास्ट एप्रिलाक वर्सा भितर असेसमेंट करपाचो म्हणजे 2023 ह्या वर्साक असेसमेंट करपाचें अशें आमचें ठरलेलें. मोर्जे ग्रामसभा आवाजाच्या प्रदूषणाचेर तापली. इलिगल बोट्साचेर चर्चा जाल्या. विथीन 15 days विथ पोलीस प्रोटेक्शन आमी ते काडटले म्हणून ताका आश्वासन दिलां आनी ते आमी कारवाई करतले. स्पीड ब्रेकर कशें आसता ती स्पीड ब्रेकर जर नवीन घालपाक आसता न्हू ताका परमिशन घेवचें पडटा कलेक्टर ऑफिसाक. ती कलेक्टर आनी एक जो विशय आसलो जो रोड अंडर केबलिंग करता तो स्पीड ब्रेकर काडलेलो. चिंचणी ग्रामसभेत घरांचेर रिअसेसमेंट करून रेव्हेन्यू 7 पटीन वाडोवपाचेर चर्चा. रिअसेसमेंट जावपाचो फूल विलेज पंचायताचो. बिकॉज लास्ट 20-30 years जी घरां आशिल्लीं पळय आनी लोक सपोज 50 स्क्वेअर मिटर तितलेच टॅक्स भरताले लोक. आज ती घरां 200-300 स्क्वेअर मिटर जाल्ले आसा. सो वी आर नॉट गेटींग दॅट रेवन्यू. सो आज आमी ग्रामसभान डिस्कस केले. ऑलरेडी वी हॅव अपॉयंटेड रिसर्वेयर. सो रिसर्वेयर कितें करतलो, सर्वेयर अपॉयंट केला हू वील डू रिसर्वे रिअसेसमेंट ऑफ ऑल द हाऊसेस इन आवर पंचायत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.